तुम्ही हात तू बारनान बड्या दिल्यात गे हात हे देवा तुम्ही हांगा आसा तुम्ही हात उबारनात हांव सांजे तावन न्ही काल तावन हात उबारना आसा म्हणजे म्हाका पुरो जावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जणवयाशो ग्रंथ अध्याय 7 वळ 7 जणवयाशो ग्रंथ अध्याय वळ 7 कितें म्हणटा हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जणवयासोत म्हजेशी आयलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जणवयासोत म्हजेशी आयलो भुरग्यानो तुमी रिपीट करा आतां न्ही मागीर ये तुमी करा आनी तुमी तुमचें जिवीत बदलतात की ना पळया तुमकां समजून येता की ना पळया तुमकां गिन्यान येता की ना पळया वायट सवयेंत आसलेल्या बसोत थोडी वायट सवय बली जाल्यान वायट सवयो वायट इश्टागात बिडी ओडची सोरो पिवचें कुबरो करच्यो पट्टांगां मारची वेळ पाड करचो ही पुरो वायट सवयो कळ्ळें वायट गेम खेळचे वायट पिंतुरां पळोवची कीर्तन तशें जाल्यार कितें म्हणटा Psalm 142 verse 7 कीर्तन 142 वाक्य 7 कीर्तन 142 बरोवन काडून घ्या तुमी वायट सवयांक बली जाल्ल्या न्हू बंदणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो प्रामाणीक मनीस म्हजे भोंवती एकठांय जातात कित्याक तुवें म्हाका तुज्या दया माया दाखयल्याय बंदणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो प्रामाणीक मनीस म्हजे भोंवती एकठांय जातात कित्याक तुवें म्हाका म्हजे दया दाखयल्याय हें तुमी म्हणूंक जाय देवाचें उतर तुमच्या तोंडांतल्यान परगट जावं दी तुमच्यो वायट सवयो सगळ्यो पयस जातल्यो थोड्यांक भिरांत भोगता गांवचेनी भोगता थोड्यांक आखांत भोगता काळजांत दडदडे भोगतात तुमी आसात की कोणी आसात जाल्यात तुमी हात वयर घाला आनी तुमी देवाचें उतर बरेया देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर कीर्तन 23 वाक्य 4 कळक्या फलक्यांत हांव चलम तरी म्हणा म्हटल्यार म्हणा कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजी बेत म्हाका धैर्य दितात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्यांक गरजा गोना वा घरा जाग्याचे समस्या आसात ना वार जायना विकून वचना असल्या संदिग्ध परिस्थितीत तुमी वळख जाल्ली आसा जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा कीर्तन 2 वाक्य 8 कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हजे लागीं माग रिपीट करा म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दिता पृथ्वी शेकान शेक तुजें आधीन करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हात खंय गेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें उतर तुमी वाच तवळ ते म्हणा आनी सगळे तुमची समस्या परिहार जातले म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी जाणांत सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तो मनीस खंडीत घेता म्हाका ताप आसा कुंकली येता तुमी जाणांत आनी एक सायड सगळी दूख काल म्हाका शुक्रारा दिसा उठूंक जायनातलें शुक्रार उठूंक जावनातलें म्हाका तितली म्हाका ताप शेळ कुंकली पुरो आसली म्हाका भिरांत आसली नायट विजील करूंक हांव सकता गी ना गी म्हूण रादा मेडिकला गेलो ताजे लागीं 2 गुळयो विचारल्यो ताणें म्हळें चेस्ट एंड कोल्ड दिलो आनी एक शिराप दिलो हांवें म्हळें आयतार मसूर म्हाका पावल्यार पुरो कितें म्हळ्यार सुमयाची स्तुती करूंक नायट विजील करूंक आसा
म्हणून आमी ते काण गेले सोम्याक समर्पिले आनी म्हळें तुज्या नांवान ही गुडयो घेता, तुज्या नांवान हो सिरापी येता, साध्य जाल्यार म्हजो ताळो सारको करून दी, साध्य जाल्यार म्हाका देवाचें उतर प्रगट करूंक बोळ दी. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, कसली सडकळ नासतना भोव सत्यवंत रितीन देवाचे प्रगट करूंक, देवाचे उतर प्रगट करून म्हाका कृपा दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. साध्य जाल्यार ताका 2 ताळयो बेटा. सर्वेस्परान मात कार्य केल्यान ताचे विश्वास दवरतल्यान तो सोडून घालिना, ताचेर विश्वास दवर मागतल्यांक कितेंच तो राशी करिना. म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो, देखून रीण, पयशांची अडकळी, वेव्हारांत सलवणी, बिझनेसांत कांय तरी नुकसान वा अडचणी भोगतल्यांक देवाचें उतर कीर्तन 71 वाक्य 12 कितें म्हणटा? देवा म्हजे सरशिलो पयस रावा नाका, म्हज्या देवा म्हाका कुमक करूंक तुर्त कर. देवा म्हजे सरशिलो पयस रावा नाका, देवा म्हाका कुमक करूंक तुर्त कर. थोडी जाणां जायती जाणां येतात हांगासर विजा म्हाका मेळोवंक, विजा मेळोवंक. आतां विजा मेळच्या पासून म्हाका विजा मेळनातलीं आसात, विजाच्या सोदनेर आसात, कस्तांत आसात, तांकां देवाचें उतर हांगासर आसा. कीर्तन 40 वाक्य 13, कीर्तन 40 वाक्य 13 देवाचें उतर म्हणटा, तुमी रिपीट करी जाय म्हळ्या उपरांत कोणाक ही गरज आसा ताणी देवाचें उतर 100 पटी 100 आनी 7 पटी 7 तुमी म्हणूंक जाय. दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमक करूंक तुर्त कर, तुर्त कर मागूंक जाय. थोडी पितीसपणांत वळख जाल्या, पितीसपणां बेश्टें. कोणेंय तुमच्या मतीन सांगलां, तुमकां माट केलां, तुमकां वखद घालां, तुमच्या घरान तगड पुरलां, तुमचे कळरे किळे पुरल्यात म्हणून तुमकां बेस्तावन तुमची काळजां मोठी सगळ्यो त्यो दुस्पर जाल्यात. वय आनी थंय हांगा दबोवन आसले पयशे उगडयल्यात, समाधान उगडयलां, सगळें उगडयलां. तशें जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा कीर्तन 18 वाक्य 28, तुमी हर एकल्यानी पितीसपणाक बली जाल्ल्यांक तुमी म्हणूंक जाय, सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो, म्हजो देव, म्हजो देव, म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. भुरग्यांची देणे नातलेलीं आसा जाल्यार तुमकां देवाचें उतर दिता. भुरग्याच्या देण्या पासून मागोवन आसलेलीं आसा जाल्यार, वा तुमच्या कुटुंबांत कोणी तर भुरग्याच्या देण्या पासून मागोवन आसा जाल्यार तांकां देवाचें उतर दिया. कीर्तन 71 साम 71 वाक्य 1, तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता, म्हाका केदींकच लज्जेक पडोवन दिनाका, लज्जेक पडोवन दिनाका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गाम जेसू, उगडाम जेसू, स्तुती जेसू, वयर आसली स्तुती जेसू, आराधन जेसू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सेरीक नातलेली तरणाटी आसा जाल्यार, काजर जावंक आशिल्लीं आसा जाल्यार तुमकां देवाचें उतर दिता. कीर्तन 27 वाक्य 7, कीर्तन 27:7. सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, म्हाका आयक, म्हजी दया कर आनी म्हाका जाप दी, आनी म्हाका जाप दी, आनी म्हाका जाप दी, आनी म्हाका जाप दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उतर प्रायाचे आसात हांगासर जायतीं मेलगडी उतर प्रायाचे आसात. तुमी तुमचे मतेरे प्रायर तुमी देवाचो आसरो सोदून आसात. तुमकां देवाचें उतर सदांच बोळ आनी सकत दिवच्याक हें तुमी वापरा.
देवाचे उतर कीर्तन 71 साम 71 कीर्तन 71 वाक्य 9 मुझे मथारे प्रायर मुझो तिरस्कार करी नका मुझे बोळ उणे जाताना मगा सोडून घाली नका मगा सोडून घाली नका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हे उतर तुम्ही बरोवन काढून घ्या उतर प्रायाचे नो आणि खंडित तुमकां सर्व बरें जातलें विधवी आनी अनाथ आसात तर विधवी आनी अनाथ आसात तर तांकां देवाचे उतर हे परी आसा 102 कीर्तन 102 102 वाक्य 17 निराधाराचे प्रार्थन तो ऐकतलो निराधाराचे प्रार्थना वळखतलो निराधाराचे प्रार्थन तो ऐकतलो निराधाराचे प्रार्थना तो ऐकतलो तांच्या मागण्याची तो बेपारवा करचो ना 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 जायते जणांचे कोर्ट केजी आसात कोर्ट केजी नंगी जायते जण कोर्ट केजी आसात समस्या आसात तसल्यांक केसी आसल्यांक जायत मेळच्याक कीर्तन 143 वाक्य 1 म्हणटा कीर्तन 143 साम 143 वर्स 1 सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक तुझे विश्वासीपणान मुझे विनवणे कांदी तुझे न्यायनीतीन म्हाका जाप दी तुझे न्यायनीतीन म्हाका जाप दी कुटुंबाची मनशां आसात कुटुंब बऱ्या तरेन चलत जाय कुटुंबांत दादोसकाय मेळत जाय म्हणल्यार अशी आसात तसल्यांनी हर एक दीस हे देवाचें उतर तुमकां दिता तें देवाचें उतर तुमी म्हणा कीर्तन 33 वर्स 22 कीर्तन मोतमोर वाक्य 22 तुझी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजे दवरतां आमचो बरोबर सो तुजे दवरतां आमचो बरोबर सो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पिडेस्ता आसां आमी जायतीं जाणां पिडेस्तां कस्तांत वळख जाल्लीं आसां ह्या सर्व पिडेस्तांक भलायकी मेळच्या पासो सुडका मेळच्या पासो सोडवण मेळच्या पासो तो देवाचें उतर हांगासर आसा कीर्तन 6 साम 6 वर्स 2 कीर्तन 6 आनी वाक्य 2 कितें म्हणटा मुझी दया कर सर्वेस्परा कित्याक मुझे बोळ विरोन गेला म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक मुजी हाडां शिरशिरतात मुझी दया कर सर्वेस्परा कित्याक मुझे बोळ विरोन गेला म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक मुजी हाडां शिरशिरतात म्हणजे मगच्या भाव भयणीनो देखून हे देवाचें उतर आमकां पिडा गूण करूंक कारण जाता देखून एकडी पुरो आमी दोळे दांपया हांगासर देवाचें उतर ताणें आमकां दिलां हें उतर तुमी म्हणा तो जेजू म्हणटा हें उतर तुमी सांगात तवळ तवळ सांगा आनी खंडी तुमकां भलायकी लाभतली सगळी तुमचे समस्या परिहार जातले हे संदर्भार कलते काळजान सुमे लागीं म्हणया सुमे म्हाका आपड तुजें उतर तुवें दिलां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक तुवें आपडलेले बरी कुरड्या बाते म्हाका आपडलेले बरी म्हाका आपड सर्वेस्परा म्हाका आपड गूण कर आपड जेसू आपड टच मी लॉर्ड हील मी लॉर्ड आपड जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला आपड जेजू आपड जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मुजी तूं निवार जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मुजी तूं निवार But 3
तुका बाबर्तना पडले सोमिया कसल्याक तुवें बरें केलें बाबर्तान हांव तुका सोमिया आसा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता सोमिया जेसू ताळ्याक म्हज्या कांदी सोमिया जेसू मागण्याक म्हज्या गुमान तुंदी कुर्पेची सर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वळशी कर म्हूण मागया पाकिसियेन तुका भावताना पडले कसल्याक तुवें बरें केलें भावतान हांव तुका सोमिया आजा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता सोमिया जेसू सोमिया जेसू ताळ्या म्हज्या कांदी दुनिया जेसू मागल्या गुमाम तुंदी कुर्पेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी कुर्पेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी आपण जेजू म्हाका आपण जेजू आपण हे सगळ्या भक्तिकांक आपण गुण कर सोमिया हांगासर आसलेल्या हर एकल्या भक्तिकाक गुण कर हे करचे नसून हांगासर तुझे आराधना करतात हर एकल्या भक्तिकाचेर तुझो आशीर्वाद घाल सोमिया तुझी गुण करची देवी सगळ्या ताच्या शिराशिरेन वळय माध्यम मुखांतर हांगासर जागरण करून तुझी स्तुती करतात हर एकल्या भावार्थ्यांक तुझी कृपेची सर वळय तुझी गुण करची देवी सगळ्या ताच्या शिराशिरेन वळय तुझे पवित्र अमोल क्षण दिताळ कर तुझ्या नावांत ताका गुण कर तुझ्या नावांत ताका सुटका लापय आपण जेजू आपण टच 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 heal them Lord सगळी पीडा शिडा तुझी तुनिवा सर्ग संसार सुद्धा तू जाऊन असाय सर्गीन तांदाट तू आमचे दिनी सोमिया पटलो करून तुझो सदा सकलतेपणी बेसवानी बर आमची जिनी सोमिया सोमिया जेसू ताळ्याक म्हज्या कांदी दुनिया जेसू मागण्या गुमान तू दी तुझ्या कुर्पेची सर जिणेंत आमच्या निरंतरी वळोवन दी सोमिया सर्ग संसाराचो तूं जावन आसाय धनी सर्गीन तांदाळ तूं आमचे धनी फाटलो करून तुजो सदांच कालतेपणी बेसवानी भरमुची जिणी सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी दुनिया जेजू दुनिया जेजू मागण्या गुमांत दी कुर्पेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी कुर्पेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी आपण जेजू माग हात बारी आमचे सोमियाचे काकुळत मागा सोमिया आपण म्हण मारा सोमिया आपण सोमिया जेजू तुझ्या उदंड दये तुझ्या उदंड काकुळतीन या सगळ्या भावार्थ्यांक आपण सोमिया आपण गुण कर सोमिया गुण कर त्यांच्या पिढ्यांतले गुण कर त्यांच्या मोतींतल्या विरायांतले पीड कर त्यांच्या मोतींतल्या गरज जाय ते गुण कर त्यांच्या कुडीच्या पिढ्यांतले गुण कर विविध कस्ता नसता ओळख जाल्या ती जायती जाणां तापाक ओळख जाल्या जायती जाण तकलीफपणामुळे ओळख जाल्या जायते जाणांक डायबिटीस शुगर कोलेस्ट्रॉल आसा जायती जाणां काळजाचे समस्या आसा किडनीचे समस्या आसात गर्भकोशाची इटुकाचे समस्या आसात फायब्रॉइड आसात सोमिया रक्तांत दूख आसा फाटीच्या कणांत दूख आसा गांठीनी दूख आसा आर्थरायटीस आसात स्पॉन्डिलायटिस आसा डिस्क समस्या आसा सोमिया ताका गुण कर सोमिया आपण जेजो कॅन्सराची पीडा असलेल्या आपण गुण कर तुझ्या पवित्र रक्तांत तू नितळ कर सुटका लाभय एड्सची आणि कोरोनाची आणि विविध मारेकर पिढे असलेल्याची काकुळत कर ताका आपण गुण कर सोमिया या बघता ताका आपण ताका गुण कर
सोम्या विविध समस्या बळी जाल्ली आसात विविध कश्टां वळख जाल्ली आसात भुरग्यांचे तेणे नातलेली आसात युवा जण कश्ट जाल्ले आसात भुरगीं नासमाधानान आसलेली आसात शिकोवंक कामाक दिनातलेली आसात विविध समस्या बळी जाल्ली आसात उदर प्रायाची देदस्पर जाल्ली आसात पिळेस्तां कंगल जाल्ली आसात खाजुरी जोड्यान समाधान संतोष नासलेले आसात काम नासतना आसलेले आसात विजा नासलेली असले आसात तांचे भरपूर तुझी दिश्ट घाल दया घाल तुझी गुण करची दैवी सगळ्या तांच्या शिराशिरेने वळय तुझ्या पवित्र शरणू निदान कर तुझ्या नावान गुण कर तुझ्या नावान सुटका दी तुझ्या नावान बरें कर सोम्या हालेलुया हालेलुया आपण जेसू आपण टच टच heal them Lord ದೈವಿ ಆತನೇ आपण जेसू ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕರಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿರಂತರ हालेलुया 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 उलो मारा वडाचा उलो मारा हालेलुया 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 शदल बल 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 शंदल बलंदलई हर 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 शदल बल बलंदलई वीरवादक बरे गतो वीरवादक उनक वीरवादक आशीर्वाद लाभे सोमिया सर्वाइट सकते ताव कोडे सकते ताव देव सारे झंडा दंड मानवंत्र ताव बिदिस पडा निवार हालेलुया 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 टच देम लॉर्ड हील देम लॉर्ड शदल बलंदलई शदल बलंदलई हर 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 येशू 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 आपण जेसू आपण हरि एकला गुण कर जेसू हालेलुया 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 कोड कर गुण केल्या जेसू पिडेस्त गुण केल्या जेसू गुण दिस दिल्या जेसू भटक पाय दिल्या जेसू आता पायाचे अकुडला आता सरके केल्या जेसू व्यवसाय आदळलेल्या जेसू सगळा गुण कर आपण टच 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 heal them Lord touch them Lord heal them hallelujah hallelujah shadala bala 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 andalaya hara 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 shadala la la andalaya touch touch heal hara 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 hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah जेसू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका जेसू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका पिडे शिडेंतली कस्तान वरांतली सुटका लाभय गुण कर जेसू गुण कर आमका जेसू 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 सुटका लाभ हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सगळे आम्ही उभी रावया निमाणे अंतरासे आम्ही आसा पवित्रत्म्याची मजत मागया पवित्रत्म आमच्या जिवितान ना जाल्यार हांवें ओडल वाचयल्लें देवाचें उतर कितें जातलें देव सर आमचे तन पयस गेल्लो परतून आमचे थंय फाटी येतलो आनी 7 पावटी चड संख्यान खोट्या आत्म्याक आमचे थंय फाटी हाडटलो आनी आमचें जिवीत आतां आसलेल्याच्या की पाड जातलें पळया आयच्या ह्या राती जायत्या जाणांक समाधान लाभलां प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड Praise the तुमकां Lord. तशें बगलां जाल्यार तुमी हात वयर घाला प्रेज द लॉर्ड म्हणा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. एका रितीची दादोस काय मेळ्ळी तुमकां तुमी चिंतले हांव जागीर रावूं सकतांगी नांगी मागणें करूं सकतांगी नांगी म्हणून तुमकां बगल्लें पूण हांगासर तुमकां एका रितीची दादोस काय मेळ्ळ्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया आसा जाल्यार आयज वयर घाला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी थोड्यांक हांगासर आयिल्लीं इल्ले वेळ रावचें मागीर फाटी वेचें म्हणून थोडी चिंतून आयिल्लीं थोड्या रावूंक मनूच नासलें फाटींत वेता म्हण आसलीं आनी तीं सगळीं रावल्यांत आनी तांकां वरती दादोस काय जाली आयची एक रात सार्थक म्हूण बगलें तसलें आसा जाल्यार वयर घालात वयर घाला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. आनी थोड्यांक एक गूण जाल्लो अनुभव जालो हांगासर गूण जाल्लो आनी खंडीत गूण जाल्यात तुमी सुमार जाणांची पेंगटांचे दुखी गूण जाल्यात आनी थोड्यांच्यो युटरसाचे समस्या आशिल्ले फायब्रॉयड ती गूण जाल्यात थोड्यांक पाटीची कण्याची दूख आशिल्ली गूण जाल्या आनी थोड्यांक मायग्रेन गूण जाल्यात थोड्यांक तेगा जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जाल्या दोगा जाणांचे काळजांची कठीण दूख आसली रावल्या आनी सुमार 8 जाणांचो ताप रावला तेगा जाणांक विजा खंडीत पावस जातली जायतीं जाणां बरें हांगासर जालां आनी अगर तुमी साक्ष दितल्यात फुडें येवन आज न्ही आनी मुखार खंडीत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एक धाकटेराक हार्ट अटॅक जाला खंडीत ताका बरी भलायकी दिता म्हूण बसयला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तशेंच जायत्या जाणांक सुटका मेळ्ळ्या त्या पसत देवाची स्तुती आमी केल्या ह्या जागरणाच्या राती मागण्या रुपी तुम्ही सहकार दिला विविध रितीने सहकार दिला त्या पसत तुमकां जायतो प्रतिफळ लाभला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तर म्हज्या मोगाच्या बाबरीनो पवित्र आत्म्याची मजत मागया हो पवित्र आत्मा आमचे देवान येवं दी माडा गडगडो पडलो पळयल्या तुमी माडा गडगडो पडलो खंय म्हणी पळयला गे आयकलां गी आज माडा गडगडो पडलो जाल्यार फाल्यां कळटाय कितले दीस लागतात म्हज्या घरच्या बागला रस्त्या त्या माडाचेर गडगडो पडलो आज त्या माडा गडगडो पडलो म्हणून म्हाका कळचे जाल्यार कितले दीस लागतात 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो लागतात ताच्या उपरांत माडाची मोडलां पुरा बाग घेतात आनी उपरांत माड मरता तक्षण कळना दुसऱ्या दिसा गेल्यार माड बरो आसा तिसऱ्या दिसा गेल्यार बरो आसा कळत ना देवाची कृपेची जर तुमचेर देवल्या देखून तुम्ही काल कशी आसल्यात आजही तशीच आसात असं प्रतिफळ तुमकां थोड्या दिसा उपरांत कळटलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाची कृपा गडगड्याच्या सगळ्या रूपी तुमचेर देवल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आणि असं प्रतिफळ तुमकां थोड्याच दिसां भितर कळटलो आणि तुम्ही सांगतेल्यात हांगासर पक्षीगेरेच्या त्या जागरणाच्या राती हांवें मागलेलो उपकार म्हाका मेळ्ळा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तुमच्या गरजांक टॅबलेट हांवें दिल्यात पैकी तुमच्या पिड्याक टॅबलेट दिल्यात तुमच्या पिड्याक वखदां दिल्यात देवाचे उतर तुमच्या बोल्सांत घाला ते देवाचे उतर वासा देवाचे उतर वरा देवाचे उतर हांवें सांगले रे बरी वासा आनी तुमकां मेळना जाल्यार मागीर सांगा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून म्हणजे मोगाच्या बाबा पवित्र आत्म्याची मजत मागे वो पवित्र आत्मा आमचे ते रावों दी कोठे आत्मे परत आमचे ती बिडार करचे नाका रावों दी कोठ पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये आ पवित्र आत्मा आओ डोळे दांबा तुम्ही तुमच्या तकलेचे दवरा तुमच्या तकलेचे दवरा इंगीत जाता पर्यंत तुमच्या तकलेचे दवरा दुनियात तकलेचे दवरा डोळे दांबा मोठे गीत आमी गायतले
उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको आसमानी खुशी से भर दे मुझको गीत नया दिल में ला गीत नया दिल में ला उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 पाक रूआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर पाक रूआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा दिखा अपनी राह दिखा उतरा देवाने पवित्र आत्म्या देवाने आमका अभिषेक कर तुझी गुणकथी देवी सगळ्यात आमच्या शिराशिरेन वळाई उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 हालेलुया 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 हात उभा राहा हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा समया ममत उला मारा हालेलुया 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 अर्गन तुका समयाचे जोगला तुका समयाचे जोरादार तुका समयाचे जो भक्तिकाचे जो भरपूर आशीर्वाद घाल पेंतकोस्तीचा सिसांचे मुरियाचे अपostलाचे पवित्रात्म्या पाडलेल्या जेजू या सगळे भक्तिकाचे तुझं पवित्रात्मा पाटे तुझी गुणकथी दिवी सगळ्याच्या शिराशिने वळे पवित्रात्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या देण्याने दंगा पर तुझ्या सक्तीने दंगा पर तुझ्या बेसावाने दंगा पर तुझ्या फळाने दंगा नेटाई वाईट सक्ती तर गोडे सक्ती दाव तुका पैस्तवर त्यांची काळजा पवित्रात्म्याची टेम्पला कर आणि त्या टेम्पलात तू वस्ती कर पवित्रात्म्या सर दुश्मन काय येतात सर वाईट येतात दुश्मन काय खोट्या सक्ती येतात देव सराचे लाटण्या ताळण्या येतात माठ मंत्र येतात भीतीच म्हणतात तुका पैस्तवर पवित्रात्म्या पैस्तवर त्यांच्या मुखल्यावर तुका वाट नका पवित्रात्म्या त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या बघल्यावर तुका संगाती त्यांच्या वैरावर तुका आशीर्वाद लाभ पवित्रात्म्या आपण पवित्रात्म्या टच टच heal them Lord hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah hallelujah समया सो अनुभव आमकां जालो जाल्यार समयान आमकां पडलेलो अनुभव येता दस काय सो एक अनुभव आमकां जालो जाल्यार आमी जोरान आमच्या हात वयर करया आनी थाळयो पटया praise the Lord praise the Lord hallelujah Hallelujah. hallelujah hallelujah मगळ भाव भयणीनो समयाचो आशीर्वाद घेवंक आमी निंबी गेलया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या बोडा Sacramenta sastaman koruya पूर्वील्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सलमोन विचा हस्कत विश्व्यात पावताचे बोल दिव्या जवशी बालपात
प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टा सुगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सुडवणे सबळ सदा समचते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र बिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर आणि ह्या संवसार जिवितांत तुझो मोग करूंक तुझी सेवा करूंक तुझ्या उतरां मारिफात तुझी भलायकी तुझे सग तुझे बेसावा निरंतरी आमची जोड घेवंक आमकां तूं कृपा लाभय जोची येता आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससना उभी रावया मगच्या भावा भयणीनो हांगासर एक मिनट हांगासर आतू बरा बळ्या आतू बरा हांव सदैव जावं सुमयेचें नांव म्हणटाना तुमी आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा म्हणटाना सदैव जावं सुमयेचें नांव तुमी म्हणूंक जाय व्हडल्यान सदैव जावं सुमयेचें नांव सदैव जावं सुमयेचें नांव आतूबान सदैव जावं सुमयेचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नांव हालेलुया 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 Praise the Lord. मगच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तां अभिनंदन पठयता देव बरी करूं म्हणटा आतां मिसाचें बलिदान आसा कोणें स्वेच्छेन दया करून सकडें रावत जाय हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी काणीक जमो करता ही काणीक ह्या जागरणाच्या राती जायतो खर्च आसा तुमी जाणात बसा जायतो खर्च आसा तुमी जाणात आनी ह्या खर्चा बाबतींत आमी वापरतल्या फुल्ली फुलाची पाकळी घालून तुमी हे कणिकेच्या संदर्भार कुमो करूंक तुमकां विनंती करता मिसाच्या बलिदानांत तुमी रावत जाय निमाणो आशिर्वाद तुमी घेयसय जेजूच्या कुडी रक्ता जेवणांत वांटिली जायसय देखून समेस्तान रावन सहकार दिवंक तुमकां उलो दिता देखीन भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुमी वांटिली जावचे प्रवेश गीत ಪಾನಾಂಕು 37 37 संतोष बळीत काळजा आणि मोगा बळीत एकवटार भक्ती आम्ही सगळ्या भितर देवाच्या मंदिरात संतोष बळीत काळजा आणि मोगा बळीत एकवटार भक्ती देवाच्या मंदिरात कैसर दोगवादे मुझे नावी संगी मिळता कैसर आवासा सदा तांचे मोदेगा जेजू आमका प्रेरण दीतले ताच्या नावानामी
मोगा बरी एकवटान भक्ती आम्ही सगळ्या भितर देवाच्या मंदिरात संतोष बरी काळजात आणि मोगा बरी एकवटान भक्ती आम्ही सगळ्या भितर देवाच्या मंदिरात. देव बरी सकाळ तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो तशेंच युवा जाणांनो जागरणाची राती सो निमाण वंटो हे मोटवे मीस हे मिसान देवाची काकूळ कृपा आमी तुमच्या खातीर मागता हे मिसाच्या बलिदान हांगासर हजर जाल्ल्या तुम्हा समेस्तां खातीर आमी भेटयता समी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी जे कितें इरादे घेवन तुमी हे जागरणाची रात तुमी केल्या ती संपूर्ण रितीन यथार्थपणी जारी जावन दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भात तुमच्या खातीर मागता आनी आयच्या ह्या दिवस्तुतेंत पातकी स्त्रियेचें परिवर्तन कशें जालें ती सुमया लागीं आयली देखून तिणें बाचावी सोडली सुमया लागीं ती येवंक नातली जाल्यार तिका बाचावी लाभती ना काकुळदार सुमी कितें म्हणटा कोणा ते पातकां नांत तांणी मात्र फातर मारी जाय पातकां नातलेल्यानी मात्र फातर मारी जाय पण थंयसर पातक नातलो कोणीचो नातलो हर एकलो पातकी आमची सवय आसा आमी हेरांक फातर मारचे आपण थंय जायती पातकां दवरलो हेरांच्यो कुडी काडच्यो हेरांचे अपरा सोदून काडचे हेरांचे पत्की म्हूण दूशीत करचे तो तसो सायबा असो सायबा तो तशें करता सायबा असो करता सायबा म्हणून पूण आपूण कितें आपूण कसो आपणाचें अस्तित्व कितें हांव कितलीं बरीं कामां करतां पूण हांवें म्हाका समजूंक जाय तुका हांव अशें बोट दाखयन जाल्यार 3 बोटां म्हाका दाखयता म्हणलें उडास दवरूंक जाय देखून जेजू म्हणटा तुमी जडती करची न्ही पेल्याची जडती करची न्ही देव तुमची जडती करचो ना पेल्याक अपराध म्हूण थारोवचें न्ही देव तुमकां अपराध म्हूण थारोवचो ना देखून तुमी दयाळ जाया भोगसण्याचे जाया सुदासून वरा तुमचे ते पातक नातलो समाज जाल्यार ताका फातराव दी तें मोयजेचें कानोनांत अपराधवार केल्ल्याक फातराय म्हणून बरयलां जाल्यार सकडांनी फातरावंक जायना फातर करनातल्यानी मात्र फातरायचें ते जेजू मात्र आसलो फातर करनातलो एकलो पण जेजू फातरायना तो बक्षिता कित्याक तो दयाळ तो म्हाका म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान देखून अशें जाल्यार दयेच्या जिवितांत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो मोकाळ भाव भयणीनो सरस्वती देवान आमच्या जिवितांत विचित्रां केल्यांत कालच्या राती तावन सकाळी पर्यंत जायतें बरेंपण आमकां लाभलां या आमी रातीक हांगासर आयल्या पयसतान आमी हांगासर आयल्या ह्या देव देपलाक सबार बरेंपण आमकां आमच्या जिवितांत लाभलां देखून आमी देवाक अर्घां दिता आसतना आमी सुकोवन पडल्या जायते फावटी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यान आमच्या उलोवण्यान आमी सुकोवन पडल्या खातीर एक घडी बरो मौन रावया देवालाकचें बक्षण आमी मागया आनी ह्या पवित्रतेंत ह्या पवित्र बलिदानांत पवत बरी वांटो घेवंक देवालाकचें बक्षण मागून आमी आयती जावया प्रार्थोया कणवळ्या बापा पातक्यांचेर मरणाचें फरमाण दिवंक तुका कसलीच खुशी बगना बगार तांकां पावो आसलेली क्यास्त पयस करून तुज्या भक्षणाची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जिवंक लावच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलय देखून आमी पातकी भुरगीं तुजी विश्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुज्या भक्षणान शांती मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणां जी येता निरजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सरस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता तो रथ आनी घोडे फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडटा तरी ते धरणीर पडून आसात तांच्यान आनीक केदींच उठोवंक जायना ते पालवतात एका वाती भाशेन पालवतात फुर्वीं कितें घडलां
तसो उगडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करता. आतांच तें उजवाडा येता, तुमकां तें दिसना काय? वय, अरण्यांत हांव एक रस्तो करता, सुके खरडे भुंयत न्हंयो उपसयता. रानवट म्हूण जाती म्हजी स्तुती करतल्यो, कोले तशेंच शहम्रक, कित्याक म्हजे विंचलेले परजेक पियूंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक दिता आनी सुके खरडे भुंयत न्हंयो उपसयता. जी परजा हांवें म्हजे पसत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली. देवाचें उतर. देवाची वडकार. सर्वीस पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वीस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. गोलामपणांतली असलेली आमकां सर्वेस पोरान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां ते स्वपणशें दिसले. तेन्ना आमची तोंडां केळटलो हांसो आनी आमच्या ओंठांनी वाळटलीं गितां. सर्वीस पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. अनबावरती लेगून म्हणूंक लागले, कसली अजापां सर्वेस पोरान तांचे खातीर केल्ली नात. वय, सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस पोरान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सांत पावलोन फिलिपिकारा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोमयाच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पसत सर वस्तूचो नश्ट हांवें बगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखलां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय, ताचे लागीं म्हजो एकपोट जाय जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलेलें नितीवंतपण ना. बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देशी म्हाका मेळटा. हें भावार्थाच्या आदारार देवातावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टाचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायना जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर जिवान जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. हें सक्कड हांवें इतल्या भितरच जोड जाला म्हणून न्हय, वा हांव येदोळूच शेवटाक पावलां म्हणूनय न्हय. तरी पूण हांव आजुनूय दवंत आसा. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवेंय ताका जिखून घेजय म्हूण हांव धांवतां. भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. पूण इतलें मात हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडतां. शेवटी मेळूंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कसोन म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उंचलें आपोवणें मेळिल्ल्याक तयार आसलेलें इनाम जोडी जाय म्हणून हांव सदां कर्ण धांवतां. देवाचें उतर हें. देवाची
चमत्कार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरित्राया. आता तर म्हणटा सर्वेस्पो सगळ्या काळजा मुजेशी पाटी येया कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो सांजोवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजू ओलिवेत दोंगरा गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव फांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातच बसोन तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतनाच धरलेले एका स्त्रियेक फातरावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइसेनच नियमशास्त्रांत फरमायला. तिका समया जेजू सरशी हाडलें उबें करून ते म्हणा लागले मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदरतनाच सांपडली तसल्या स्त्रियेक फातरावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइसेनच नियमशास्त्रांत फरमायला. पूण ह्या विशयी तूं कितें म्हणटाय. जेजूक शिरकावन घाल ताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सवालांचो इरादो जावन आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धडणीर बरोवन चार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो तुमच्या मदलो पातक नातलोलो तिका पयिल्लें फातर मारून दी. उपरांत तो परत्यान बागोवन धडणीर बरोवंक लागलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगाड्यांत निमाण पर्यंत थंयचे निकळ्ळे. उबी आसलेली स्त्री सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो बाये ते सक्कड खंय आसात. कोणेंय तुका गुन्यांव कारन केली गी. ना धनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना वच आनी मुखार पातक करिनाका. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. समेस्त उभी राहूया. वावरताची उसारणी करूया. सत्मंता देवा सरपुत्र बापा सरगानी प्रचार स्तरा आणि जेजू ख्रिस्ता तुझे एकल्या सुदाक आमच्या स्मिया जो पै कृपे संबोलो उखवार मिळता जन्मलो पांच प्रकाराने कसले तुका सलो तोमेलो तकान केपलो तमने मने देवलो तिसा मिनकलो पुन्हा जीवन जलो सरगार सोडलो सर पुनरादेव पुजाव जेजू बसला तेंका जीवनाची मनसुबी करून घेतलो. सत्मता पवित्रत्म्या कथोलिक सभे भक्तांचो एकठार वतने पुढेचे जीवन पण सनाचे जिवीत आमे समेस्त आमी एकडी पर आमची दोळे आमी दापया. सगळ्यां खातीर समेस्ता खातीर आमी मागया येदोळो सूर राती तावन आमी मागोन आसा. आमी मागया एकडिये आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या पाप साहेबा खातीर बिस्पां खातीर सिरियाजाका खातीर धर्मिका खातीर भावार्थाची शिकवण आमकां ती शिकयत आसतना आमी तांच्या शिकवणेक खालसावंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक तसो जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या राजकीय फुड्या खातीर आमी मागया आनी तांचो अधिकार निस्वार्थपणी सर जाती खातीरच्या लोकां खातीर तांणी उपाय करूंक समेस्तांनी शांतीचें समाधानाचें जिवीत जियोंक सकळ राजकीय फुडारी आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. बरी भलायकी समाधान शांती तांकां मेळो दी. तशेंच आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबान समाधान शांती मेळचे खातीर आमी मागया. सबार उतर प्रायक पावली आसात पिडेस्तां आसात जल्मातावनूच मारेकार पिडेक वळख जाल्ली आसा. सरस्वती तांकां आशिर्वाद दिवन दी. बरी भलायकी समाधान शांती तांकां दिवन दी म्हणून मागया. आमच्या युवाजनां खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. तांकांय बरी भलायकी समाधान शांती मेळोवन दी. तशेंच हांगासर जमलेल्या सर्वांक सरस्वती आदार दिवन दी. मागल्लें आशेल्लें भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. पयस पयस आमी हांगासर या पूण शेताक आयल्या आसता आमच्या पात्रोन स्वता मरीपात आमी मागल्या सकडी
तसो जेजू क्रिस्त आमकां फोव करून दी, कित्याक ताणें आमकां संतोश बरयत आमी जाल्या, आमची काळजां मनां ताणें दादोशी केल्यात, त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच काल तावन आमकां देवाचें उतर प्रगट केल्ल्या ब्रदरा खातीर, पदा अब्रामा खातीर, पदा विगारा खातीर, मेलविना खातीर, तशेंच हांगासर आयिल्ल्या समेस्तां खातीर आमकां भवाताची शिकवण ताणें दिल्या, जायतें बरेंपण आमकां लाभलां, देखून तांकांय आमी अर्गां दिवया. सर्गींच्या बापा ही सर मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. मगळ बाबणीनो नायकर बसया, काणीक असो वेळ आमचे स्वयंसेवक तुमचे लगे येतले, हे संदर्भार काणीक जमो करतले. उदारपणान तुमी काणीक दिवंक आनी ह्या जागरण्याच्या राती आसा जाल्ल्या खर्चा बाबतींत कुमक करूंक तुमकां विनंती करता. उदार मनान तुमी कुमक करची. ಪಾನಾಂಕು 131 131. म्हज्या मुखार भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदर देवोवपाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भो पवित्र देवा आमच्या बापा, वादकाक लागून आमचें कसलेंच दान तुका म्हणून नजो, तरी तुज्या प्रितीवंत पुतान आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी थें बेठोवच्याक आमच्या हातांनी घालां. तें आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी त्या तुज्या रक्तान आमची पातकां धुवन काड. पातकाच्या मरणांतली आमकां उठय आनी नव्या जिविताच्या संतोशान आमची काळजां भर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय येजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू खरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजरा पासत रडलो, पूण तो ससनाचो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत केलो. तशेंच आमा समेज तांची दया करून ह्या पवित्र कुटा वरवीं नव्या जिविता तो आमकां पावयता. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबा सर्गा तुजे मुखार संतोशान कालतेपणी तुका प्रणिपात करता. तांचे संगाती आमचे ताळ्यान आमी उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, उसगी तुकाच, उसगी तुकाच, उसगी तुकाच, उसगी तुकाच.
थोराचे नावी येता ताकाच उसगी तुकाच उसगी तुकाच उसगी तुकाच उसगी तुकाच समेस्तामध्ये निघाल्या बापा करूस तो पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दोन्ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव जाऊन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कोड आणि रगत आपले क्रिश्चन कस्टमर सुविचार ताणें उडो घेतलो तुका दिन वस्तूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पणची त्याचपर्यंत जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचे रगत पदकांच्या बोक्साने मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनुष्य बसत ते वळवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावर सोगोटू पर घटो या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत सोंडो आणि सोडवणची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन सेवा करूंक आमकां फोकली दुखला आमी तुका निदवसता आणि जेजूची कोण रगत सवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तेगा प्रिती मोगांत वाडाई पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा बहिणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबात सरलेल्या मालगड्यांचो आनी पलगतल्या सर आत्म्याचो आमी उडास करता बापा तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजेचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत दत्त आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सांत ज्योता देव आनी त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांचे सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं यास जेजू वरवीं यास जेजू सांगता यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ल्या मुक्षितां तशी आमची पदकां वगस आनी आमकां ताळी पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां सरस्प्रा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान समस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनात रेखतलाक आमकां तुज्या उदारका कुळती सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या आसा समया जेजू क्रिस्ता तुज्या अपोस्तलांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थचे दिस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो माया मगस गुत्सावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्वांय सुभागी सोमया तुमचे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सांबाळू देखून बसया हांगासर सिस्टां आसात. कितलीं जाणां आसात? 1 2 सिस्टां 4 आनी एकली आसा थंय 5 सिस्टर मुखार भितर वसा. भितर वचून कुमगाराची मुस्तायकी घालल्या भितर वचून. व्हेरी गूड. 1 2 3 4 5 6 7 8 आनी 3 11 ओके. मोगाच्या बाबडीनो कुमगाराचो वेळ वो क्रिस्त प्रसाद सेवचो वेळ कुमगार भोव भक्तीपण जेजूचें मास आमी सेवंक येता. देखून हांगासर 2 रितींनी कुमगार तुमी सेवेत. पयली रीत जेबेर सेवल्यार भोव बरें. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा तुमकां लायता. भुरग्यांक आवयक लायल्या आवयन भुरग्यां लायल्या बरें न्ही गे लावचें. हें जावन आसा भुरग्यांक फीड करचें जेजूचें मास तें बरें. तातूंत कुडके सकला पडनात जेजूक एकमन जायना. आतार सेवतेल्यांनी जागृत करी सई तुमी कुमगार दावात वयर उजवात पंद दवरून कुमगार सेवसो. कुमगार सेवल्या उपरांत कुमगाराचे कुडके सकला पडनातले बरी सत्राय सांबाळची. दावात दावात वयर उजवात पंद दवरून कुमगार सेवतना कुमगार दवरल्या उपरांत हांगाच सेवसो. कुमगार वाटेन येतना जाग्यार वचून सेवसो न्ही. आनी कुमगार सेवल्या उपरांत एक दीस ताचेर घालीचे. ल्हान कुडके आसात थोडे आमच्या दोळ्यान दिसनात ते आनी ते सकला पडटा. ताचेर आमी गुड्डे येता. वायरांक गुड्डोवंक कारण जाता. हेणे जेजूक घेता तेणे गुड्डे येता. कितें पडटा? केस्त मागोन घेता. केस्त देखून कुरिंदकारां बरयलें पयलें पत्र ते 11 वळू 28 32 म्हणटा तुमी केस्त मागोन घेतात. केस्त देखून येवक्रिस्ताच्या जेवणा वेळी नापसंदाची साल बरी न्ही सांगता. देखून तुमी भक्तीन कुमगार सेवसाय न्हीत गी हांगा पळया ती पळय नाका हांव सांगची इंट्रॅक्शन पळया. दावात वयर उजवात पंदरा दवरून भक्तीन तुमी कुमगार सेवा नातल्या जिबेर कुमगार सेवा. कुमगाराचे गुडके सकला पडनातले बरी सत्राय तुमी सांबाळा. भक्तीन कुमगार सेवंक तुमकां उलो दिता. पानांको 156 156. देवा धन्य मुझा राया आशीम रावला सेचा तुका गळाई करी नाका दादोस तू कर मागा सौम्य मुझा देवा राया
आशीम रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तुकर मागा उतर मुझी कोणाय काता म्हाका धाडलेल्या सत्मानता तो मरणांतलो बाचाव जाता जडते थावन पयस रावता सासनीक जिवीत जोडता सौम्या मुझ्या देवा धन्य मुझ्या राया आशीम रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तुकर माका सौम्य मुझ्या देवा धन्य मुझ्या राया आशीम रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तुकर माका बोरो गोळी हांव जावन आसता मुझ्या खाव वळखाता पासवो सोरोवाक वोन पायता नितळ उदक दिता जीव सयत समर्पिता सौम्य मुझ्या देवा धन्य मुझ्या राया आशीम रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तुकर माका सौम्य मुझ्या देवा धन्य मुझ्या राया आशीम रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तुकर माका सभेस्तमी उभी राहूया प्रार्थोया भोमगळा बापाल जन जेजू मुखार उबी जाल्ली प्रद्वारी स्त्री ताच्या उतरांची गोडसाण आनी काळजाची दयाळाय साकून शांतीन घरा गेली. हीच गोडसाण आनी दयाळाय ह्या मिसांत आमकांय साकोंक मेळ्ळी. ह्या खातीर आमी तुका दिन वचता आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेता आनी ह्या फुडें पथकांत पडना जावंक विश्वासान तुज्या कृपेचें बळ मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमे एक घडी भर बसया निमाण एक वांटो आसा उपकार टोणी म्हणसो मुगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां सभेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां कालच्या संजेर तावन आतां सुमार 20 मिनटां जालीं सुमार 11 घंटे 20 मिनटां तुमी जागी रावून हे जागरणेची रात तुमी यशस्वी केल्या कालच्या दिसा असो उजवाड आशिल्लो आनी आयच्या दिसा परत उजवाड जालो पळया सूर्यो अमेरिका वचून पाटींग गुंता पर्यंत तुमी जागरण रावून सुरेस्पराची स्तुती केल्या त्या पासून तुमकां हांव अभिनंदन पडयतां भोव व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात इगर्ज फुल्ल वयर बाल्कनी फुल्ल मिनी हॉल फुल्ल भायर मैदानार पर्यंत तुमी आशिल्ल्यात तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयतां लगभग 3,500 लोकांनी थंयसर ऑनलायनीर सगळी नायट विजील केल्या सर्व ऑनलायनार जागरणाची रात केल्ल्या सर्व वावरत्यांक हांव अभिनंदन पडयतां तुमकां देवाची भरपूर आशिर्वादां मागतां आज हांगासर फिरगसकारांक 8 वरांची मीस ना संजेर 4 वरार मीस आसा संजेर 4 वरार हांगासर पुणतळार दबाजीक संभ्रमाचें मीस आसा आनी मीस जाल्या उपरांत परगट कुर्सावाट आसा हांगा तावन सुरू जाल्ली पक्षी रेपेंटेंत उपरांत आमच्या इस्कॉलाटच्यान वचून हेणे पाशार जातली ही कुर्सावाट चलोवन व्हरतात रेव्हरंड डॉक्टर आयवन डिसोजा जेप्पू सेमिनरीचे प्राध्यापक हे चलोवन व्हरतले व्हड्या संख्यान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटली जावन कुर्साच्या त्या वाटेन वांटली जावन अत्मे बरेपण जोड घेवंक तुमकां आपण दिता हांगासर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस उपरांत 9 ताचे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन 10:30 वरार आनी एक 9 मीस उपरांत 9 सक्रामेंताचें आराधन आनी ह्या मिसा उपरांत येयलेल्या भक्तीक जेवणाची मांडावळ आसा एका मंगळारा कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा मंगळाराचे हप्त्या मदें घेताळे तुमी येत हांव तयार आसा पूण हप्त्या मदें फोन करून आयल्यार मात्र तुमकां बऱ्या पडटलें थोडे पटी ना जाल्यार तुमकां राखूंक पडटलें ना जाल्यार निराश जावन पाटी वचूंक पडटलें फोन नंबर ऑफिसान मेळटा वा गुगलांत म्हजें नांव टायप केल्यार तुमकां फोन नंबर मेळटा की हे नेट विजील हे जागरणाची रात हांगासर ऑनलायनीर आसा ही ऑनलायनीर करूंक सहकार दिला दिव्यावाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक बनेस्त विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी आनी सर कुटुंबादारांचो अनुपम हे सर आसा समेस कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता बोवापुरबेचें संगीत दिलां बॉमॅक्सी बोवापुरबेचें संगीत जॅस्मीन भयण तशेंच सायमन बजाल सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा तुमकां देव बरें करूं कालच्या दिसा संजेची देवस्तुती प्रतिरितीन चलोवन व्हेल्ली भाऊ प्रकाश आनी ताचे सांगाती सर्व डिवायन मर्सी पंगडा बँड्राचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची आशिर्वादां मागता बाप सुनील पिंटो तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा बाप अब्राहम कारवार रिती दिवन आसल्यार वन्नावार तें दोन हांगासर येवन ही जागरण करून आमचे पासून मागणें केलां बाप तुमचोय काळजांतलो उपकार बावडटा बाप स्टॅनिसो मिसाचें बलिदान पेटोवन आमकां सहकार दिला ताचो उपकार बावडटा तशेंच हांव उपकार बावडटां आमच्या युवा जाणांचो फिरगस गोळी परिशदेचो सांस्कृतीक संस्थेचो समेस्त कोणाचें नांव काडिना बक्षिया सगळ्यांचो हांव उपकार बावडटां जायतीं जाणां तुमी आशिल्ल्यात तांदूळ आमी सुरू 25 किलो गेलो मागीर 25 किलो गेलो मागीर परतून 15 किलो गेलो अशें घालून गेले हांव आनी ते शिजोवन रावले त्या दगेंत ते सगळे त्या लांकडां सांगाता ते सुकून गेले पाप पूण जाल्यार तांणी हट्ट सोडूं ना तांणी तयार केलें जेवण आनी वाडलें तुमकां पुरा सण जाल्या तांकां उपरांत जायते आयदनां तुमकां आसली जायते तेजे उपरांत परतून च्या करी जाय ती वांटी जाय आनी लोकांक हांगासर बरले बरीत चेरांक घालना बल्कनींत मिनी हॉलांत थंयसर हांगासर आशिल्ले कडेन तांणी सुदारशिलां हे सर्व युवा जाणांचो फिरगस गोळी परिशदेचो आनी सर्व संदेशो मनपूर्वक उपकार बावडटा तुमकां देव बरें करून म्हणटा शबासकी तुमकां सलाम आनी देव बरें करून म्हणटा प्रते रितीन आमचे लुसीबाय आसो सकडांगी च्या जावंक पुरो आयलेल्या हांगासर जेवण जावंक पुरो उदक जावंक पुरो तिणें करून दिलां आनी लुसीबाय आसो तशेंच जॉर्जीसो मनपूर्वक उपकार बावडटा तशेंच जॉयसन असो उपकार बावडटा थंय हांगा धांवतलो तो थंय हांगा धांवतलो सकडी ताका तापयताले बाप तूं हांगा येती हांगा धांवतलो तुजोय मनपूर्वक उपकार जॉयसन तुका देव बरें करूं आलतार भुरग्यांक देव बरें करूं स्वयंसेवकांक देव बरें करूं सगळ्यांक देव बरें करूं भुरग्यांक ल्हान युवा उमेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा तोकून गेला हांव पुरा सण जाल्या थोडो इल्लोसो उणो जाते आसा संजेर परतून मीस आसा
तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता हांवें मागचें इतलेंच तुमी म्हजे खातीर मागा आनी हांव तुमच्या खातीर मागतां तुमच्या खातीर मागतां तुमी म्हजे खातीर मागा आनी सदैव जावं सुमेशें नांव सदां काळ आतां आनी सर्वदा आमेन. निम्मड्या आशिर्वादाक उपिरावात. सर्वेस्पो तुमचे सोफे असो तुमचे सवे असो आणि सर्व पदवेदा देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. निमणपच्या ती देवस्तुती ब्रेस्तारा संजेर 5 वरां मीस शुक्रारा संजे 3 वरां कुर्सवाट 4 वरां देवस्तुती आनी शनिवारा संजेर 7:15 वरार पास्का बेस्ताची देवस्तुती हांगासर चलतली. ती ऑनलायन लायव्ह आसतली दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार. तुमकां समेस्तांक ह्यो देव तेंपलाक पुंतळाक सदांच स्वागत मागता. परत तुमकां देव बरें करूं. निमाणें गीत अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. तुम्यान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता. महिमा कसा ताची कृत्या मनाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. मोगळ पुता सोवळी भगीन कुर्साचे करू निरोम आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या युवा जाणांत एक विनंती आसा सगळ्या व्हडल्या वलांची आडलेली 4 आंदाय करणं तुमी पाटी थंयसर दवरूंक कुमक करी जाय.